नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात महाशिवरात्रीचे निमित्त साधून आम्ही आयला आलतो दाबोली हांगासर आशिल्ल्या सुंदरशा या श्री महादेव देवळान आमचो आयचो भाग आमी खेळटली. महाशिवरात्रे निमतान हांगासर भरपूर कार्यक्रम आसता आनी भरपूर बोवाळ आसता आनी अशाच वेळार आमकां हांगासर आमंत्रीत केला आनी आयचो भाग खेळपाक आमी भरपूर एक्सायटेड आसा. आमची सगळी पार्टिसिपंट भायर आसा आनी आयचो आमचो महाशिवरात्री स्पेशल भाग आमी थोड्याच वेळान सुरवात करतली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. हांव हेमा फडते महादेव समितीचे मुखार तुमकां स्वागत करता. थँक्यू. सुंदर अशें ह्या फुलांनी आमचें स्वागत जालां आनी आमी रोखडीच सुरवात करता आयच्या भागाक. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या सगळ्या पार्टिसिपंटांचे मनापासून स्वागत. आनी आमचो आयचो भाग आसा तो महाशिवरात्री स्पेशल आणि आमचे राउंड्स आसतले ते सच्च्या भाशेनूच इंट्रस्टिंग आसतले आनी वेगवेगळ्यो गेमी वेगवेगळे प्रायजीस हे सगळे घेवन आमी तुमच्या खातीर आयल्या. पयलो राउंड आमचो आसता तो फुगड्यांचो राउंड आनी आयच्यो फुगट्यो खंय फुट्टा त्यो पळोवया. पण ताका लागून आमचे पार्टिसिपंट पळोवया कोण ते. ओके, सो फुगड्या राउंडाची आमची पयली पार्टिसिपंट आसा उज्वला. ताळयो मारून सगळ्यांचे स्वागत करा. सेकंड पार्टिसिपंट दीपा अणवेकर. थर्ड पार्टिसिपंट मिलन देसाय. फुगड्या राउंडाचे आमचे फोर्थ पार्टिसिपंट आसा रेखा आमोणकर. फिफ्थ पार्टिसिपंट गौतमी नाईक. आणि फुगड्या राउंडाचे आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आसा सरोज साटाडेकर. ओके, सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट जी खेळटली आमचो पयलो राउंड म्हणजेच फुगड्यांचो राउंड. आमचो आयचो भाग आसा हो महाशिवरात्री स्पेशल आनी ताका लागून आमचे प्रश्न घेतल्या ते सगळे रिलेटेड टू आमचे शिव भगवान म्हणटात तशे आमचो महादेव ताचेर आमी रिलेटेड दवरला. सो उत्तरां चिंतून दिया आनी सोपेशी प्रश्नाची आसा. रेडी? नाव सांगा तुमचें प्लीज. सरोज सातर्डेकर. तुमी कितें करता? हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. हॉबीज कितें करपाक आवडटा? हॉबीज म्हणजे चडशे खाणा बीन करता हांव. ऑर्डरी घेता. ऑर्डरी घेता. अरे वा. आणि हॉबीज म्हणजे डान्सीन पार्टिसिपेंट जाता. डान्सान पार्टिसिपेट जाता? डान्स परफॉर्मन्स दिल्या? आणि महिला मंडळान आसा म्हणजे बरेचशे प्रोग्राम आमी करता. ओके. पदां म्हणटा? आवड ना? अरे वा, बरेच आयकपाक डान्सान इंट्रस्ट म्हटलं काय ना. ओके, सो पयले तर हांगा एक डान्सर आमकां मेळ्ळा आनी शिवरात्री हांगासर सेलिब्रेट करता. सो तुमची कितें आसता हांगासर हे वाटेक तुमी कशें वांटो करता हांगासर? वांटेकार म्हणल्यार आमी सगळीं अशीं महिला मंडळ आमची आसा सगळीं हांगची भगिनी सगळीं ती बरीच हांगा वावरतात. जेवण आसता हांगा मंडळांचे तर्फे कमिटीचे सगळीं जेवणाक हेल्प करता जावं रांदपाक सगळ्याक आनी सगळीं उमेदीन करतात सगळो प्रोग्राम. सो तुमचो पयलो प्रश्न आसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग खंयच्या राज्यान आसा? रावा रावा येता तांकां पयली चान्स दिवया. पयली महाराष्ट्र. उत्तर दिला हांगासर महाराष्ट्रा त्र्यंबकेश्वर देवस्थान. आनी कितले जाणांक दिसता की उत्तर सारकें आसा? क्लॅप करात न्ही तर. ओके, तांचे पयलेच प्रश्नाचें उत्तर सारकें आसा. त्र्यंबकेश्वर जे ज्योतिर्लिंग आसा तें महाराष्ट्रान आसा नासिक हांगासर आनी तांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. नेक्स्ट पार्टिसिपंट नाव सांगा. गौतमी नाईक. तुमी कितें करता? पार्ट टाइम जॉब करता सर्व शिक्षा अभियान. अरे वा. आनी हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? रीडिंग, गार्डनिंग. डान्स बी आवडटा. सॉंग्स आवडटा. सॉंग्स म्हणपाक आवडटा? आवडटा. सो तुजो प्रश्न आसा उत्तराखंड राज्यान खंयचें ज्योतिर्लिंग आसा? उत्तराखंड. ट्राय करूं शकता. केदारनाथ. ओके, ताणें उत्तर दिला केदारनाथ आनी तांचें उत्तर बऱ्यापैकी सारकें आसा. कशी याद आयली? गॅस केलें की खंयच्यान आयकलें प्रॉम्प्टिंग केलें कितें? याद केली. याद केली. ओके. हां, रिडींग करपाचो हो एक फायदो आसता. ओके, तांचें उत्तर सारकें आसा आनी तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी फुडली पार्टिसिपंट आमची नाव सांग. मिलन संदीप देसाय. तुमी कितें करता? आय एम रिटायर्ड नर्स. माझी हॉबी चडशे क्लिनीक आनी सॉंग्स म्हणपाचे. सॉंग्स म्हणपाक तिने तयारी पयलींच करून दवरल्या. आपण म्हणटली सॉंग म्हणून. ओके, तुमीच म्हणा ते महादेवाचेर सॉंग. ए बोळ्या शंकरा शंकरा ए बोळ्या शंकरा
आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळ्या शंकरा. खूप सुंदर मोठ्यान टाळ्यो दिली त्यांच्या खातीर. आणि तिने पयलीं सांगलें की आपूण रिटायर्ड नर्स आसा आनी ताका लागून तांकां क्लीन सगळें दवरपाक आवडटा. सो ते ऑब्वियसली आसपाकूच जाय. आणि सुंदर सॉंगूय आमकां म्हणून दाखयलें. आनी तुमचो प्रश्न सोंपोसो प्रश्न आसा, शंकराचें वाहन कितें? शंकराचे वाहन मोर. राव, उत्तर चुकलें. आणि हांगासर म्हाका खुबशी आन्सरां प्रॉम्प्ट केल्ली आयकपाक केल्या, ताका लागून उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा नंदी. आनंद. जाता अशें केन्ना केन्ना लायक ओवर एक्सायटमेंट खबर आशिल्लें पण तुमकां हय, हय. बऱ्यापैकी. आणि मोर कोणाचें वाहन सांगा? मोर हाजे गणपतीची भावाची. गणपतीच्या भावाचे, कार्तिकेचे. कार्तिके. ओके, काय नसो, उत्तर जरी चुकलें तुमचे कडेन एक सुंदरशें सॉंग आमकां आयकपाक मेळ्ळें. फुडले पार्टिसिपंट आमचे तयार आसा प्रश्नांचे उत्तर दिवपाक आनी आपली वळख करून दिवपाक. नांव सांग. तुमी कितें करता? हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? रांदपाचें आवडटा. ओके, तांकां आनीक टेन्शन दिवची न्ही, तांचे प्रश्न तांकां विचारता. ओके, सोंपोसो एक प्रश्न. पिक्चरां पळयता तूं? आवडटा पळोवपाक? सुशांत सिंग आणि सारा खान हांचेर एक पिक्चर आयिल्लो हालींच, नवीन पिक्चर. तो पिक्चराचें नांव कितें? प्रॉम्प्टिंग केलें जाल्यार घेवचें ना, तिका उत्तर येना तुमच्या पैकी. ओके, पार्टिसिपंटांक येना उत्तर. ऑडियन्सान केदारनाथ. हांगा उत्तर आयलां आमकां केदारनाथ. आणि तांचें उत्तर सारकें आसा. नांव सांग तुजें? वैभवी गांवकर. आणि वैभवी गांवकराक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. पिक्चरां खूब पळयतात. नांव सांगा. दीपा आळवेकर. तुमी कितें करता? टेलर. टेलरिंग. ऑर्डर्स घेता, स्टिचिंग लोकांचे करता की स्वताचेच करता? ओके. आणि कितें करपाक आवडटा? टेलरिंग सोडून कितें आवडटा? स्वीट डिश करपाक आवडटा. स्वीट डीश करपाक आवडटा. कसली स्वीट डीश करता तूं? बर्फी करता. बर्फी. कसली बर्फी करता? हेजे बर्फी करता, नारळाची आनी टोमॅटोची. ओके, सपोज कोणाक ऑर्डर दिवपाक जाय बर्फीची जाल्यार हांगासर तुमी दिवं शकता. आणि आमचे जे पळोवपी आसा हे हांगा बरें एक बर्फी करणारे आसा आमच्या बरोबर, टोमॅटोची आणि नाल्लाची बर्फी करता कितें. आणि खावपाक खूब कमी आवडटा दिसता. स्वीट डीश करून सगळ्यांक वाडटात दिसता फक्त. हां, ओके. आणि पदां म्हणपाक आवडटा? ना, हय म्हणीत जाल्यार पद म्हणचें पडटलें. आमी म्हणून घेतलें हांगा पद, आमकां आनीक पद नाका. डान्स करपाक आवडटा? ना, तो मागीर करतले ते. ओके, तुजो प्रश्न आयक कितें तो. समुद्र मंथनाच्या वेळाचेर जी गाय आयिल्ली तिचें नांव कितें? समुद्र मंथन आयकलां? आयकलां न्ही. ओके, त्या वेळाचेर भरपूर कितें कितें भायर आयिल्लें, तातूंतल्यान गाय आयिल्ली, ती गायचें नांव कितें? ते म्हणटा आपलें नांव याद उरलें तेंच व्हडलें, गायचें नांव आनी खंयचें. तुमकां तुमचे पैकी? कामधेनू. उत्तर दिला कामधेनू. आणि तांचें उत्तर सारकें आसा. नांव सांगा. रेखा आमोणकर. आणि हो फॉरवर्डेड प्रश्न आशिल्ल्या कारणान तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी थंयच राव, तुजो प्रश्न येतलो आतां. ओके, नांव तिचें आमकां कळ्ळें. तुमी कितें करता? हाऊसवायफ. कितें करपाक आवडटा? जेवण? ना, जेवण तितलें आवडना. आवय, थँक गॉड. अशी एक तरी कोण म्हाका मेळ्ळी जी एक्चुअली सामकें ऑनेस्टली सांगता की आपल्याक जेवण करपाक आवडना. कित्याक आवडना जेवण करपाक? घरान कोण आसा जेवण करपाक? कोण? सून. ओके, सो आतां जर सांगीत हांगासर की आपल्याक जेवण करपाक आवडटा जाल्यार मागीर ते ड्युटीज चेंज जातल्यो. सो पयलींच आपल्याक जेवण करपाक आवडना. ओके, आनी कितें आवडटा करपाक? समाजकार्य करता. समाजकार्य करता. ओके, म्हणजे हांगा सगळ्यांक तुमी खूब पॉप्युलर आसतली तशें. वळखता सगळीं जाणां अशीं. ओके, आनी पदां म्हणपाक, डान्स करपाक, शिवण तसलें कितें आवडटा? पदाक बेश्टी गुणगुणटा घरा कडेन, अशें म्हणपाक तशें ना. ओके, सून थंय जेवण करता आसतना ही पदां गुणगुणटा. ओके, तुमचो प्रश्न आयकात कितें तो. सप्तकोटेश्वर टेम्पल देवूळ जें आसा हें खंय आसा? नार्वे. बरोच अभ्यास केला दिसता आनी उत्तर सारकें आसा. ओके, सो मॅक्सिमम प्रायज विनर जी आसा ती हांगासर आमची मॅडम रेखा ठरता. आनी तिका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान टोटल 300 रुपीजचो कॅश. आनी मोठ्यान ताळयो आमचे कडल्यान. फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगा सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आनी फुडलो रावंड रोखडीच खेळटले आमी. ते आपली ब्रेक घेवची ना, आमकां चिट्स काडपाक जाय. सो आमी चिट्स काडटात आनी पळोवया की आमचे फुडल्या रावंडची पार्टिसिपंट कोण ती. कभी हा कभी नाची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. रेखा गांवकर, संजना गांवकर, भागीरथी फट्टे, ममता
आणि शेवटचे पार्टिसिपंट वैभवी गावकर. कभी हा कभी ना हो राऊंड खेळपाक आमचे बरोबर हांगासर पार्टिसिपंट्स आसा आणि जेन्ना एक पार्टिसिपंटाक हांगासर आपयताले तेन्ना म्हाका हांगासर बरी कॉमेंट्री आयकपाक येताली. जावं खंयची शेजारी सगळ्यांक वळखता ते. ओके सो ही आमची सगळी पार्टिसिपंट आसात. हांगासर खंय 2 जावो आसात प्लस हांगा 3 शेजाऱ्या खंय. सो एकाच घरांतली लागीं लागीं. ओके फर्स्ट पार्टिसिपंट आमचे संजना गावकर. संजना. रुल्स खबर आहा तुका. आमी तुका 40 सेकंड्स दितली आणि ह्या 40 सेकंड्सान तुवें हय आनी ना म्हणप. संजना तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. संजना तूं कितें करता? हाऊसवाईफ. जेवण करपाक आवडटलेंच आसतलें. अशें न्ही. कॉन्फिडेंटली हय म्हणला म्हणून ताळयो सुद्दां तुज्या हय खातीर. अगो तेका चिमटे कित्याक काडटा गो तूं? तुवें हय म्हणला आनी. ओके फुडले पार्टिसिपंट मिताली सारखे बलीच आसा उमेदीन. चिमटे खाल्ल्यान आता तेका. ओके तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. मिताली तुमी सगळीं एकाच वाड्याचेर रावतात. लागीं लागींच घरा तुमची. ते खुश एणे हय म्हणटा तेणे ताळयो मारल्यो. ओके आमचे ह्या वाड्या वयले शेवटचे पार्टिसिपंट. ओके हो वाडो पयलीं आमी निपटोया मागीर ह्या वाड्यार येवया. तें नांव कितें? वैभवी गावकर. ओके वैभवी तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. वैभवी ही दोगां आउट जाली म्हण तुका बरें दिसलें न्ही? डिस्क्वॉलिफाय जातलें मागीर रावत जाल्यार. बरें ना. बरें ना कितें ना? ओके आमची तिनूय पार्टिसिपंट आशिल्ली ती ठरून आयिल्ली की हय नाल्यार ना तरी म्हणटलें म्हणून. हांगा वचया आतां. रूल कळा मगो कितें तो. हय आनी ना म्हणत उगी रावप ना आनी तकली बी हालोवप ना. आन्सर दीत रावना डिस्क्वॉलिफाय जातले. तुमचें नांव आसा? ममता मावळेंकर. ओके ममता तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. ममता हांगासर वेगवेगळे उत्सव जाता देवळान. सो तूं पार्टिसिपेट करता उत्सवान? बाबड्यान कितले इनोसंटली म्हणलें हय. हय आयकपाक येवंक ना अशें म्हणिल्लें न्ही पूण आमकां आयकपाक आयलें. आमची 2च पार्टिसिपंटां उरल्या हांगासर आनी पळया कितें करतात ती. पळया नांव सांगा. रेखा गावकर. ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. तूं इतलें टेन्शनान कित्याक? टेन्शन आयलां तुका? हां ओके सगळ्यांनी ठरयलां की कोणाक प्रायज नाका खंय तांकां हय ना म्हणटलीच खंय ती. शेवटची पार्टिसिपंट यो. ओके आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट नाव सांग. भागीरथी पट्टे. ओके भागीरथी आमच्या बरोबर आसा आणि भागीरथी तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. तुमी अशे खेळ केन्ना खेळात? म्हणजे आमचे महिला मंडळा कशे चडशे अशे घरान बी तुमी केन्ना खेळटात भुरग्यां बरोबर बी? म्हणजे कितें अशें करते कितें घालून अशें कितें घालून म्हणजे कसले खेळ? ओके जावं तो कसलो खेळ पण तुमकां आवडटा खेळ खेळपाक? कितें तें? ती बाबडी ते खेळाचेरूच आसा तुमचे हय म्हणलात न्ही ते. ओके मोठ्यान ताळयो सोनी आमच्या सगळे पार्टिसिपंटा खातीर तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हय आनी ना म्हणला. आनी वॉलंटरी जेवन पार्टिसिपंट ताका दिसता की आपूण हय आनी ना सोंपलें आसूं आसूं. कळ्ळें आमकां कळ्ळें. ओके तुमच्या पैकी 2 जाणां अशी पार्टिसिपंट तांकां दिसता की ते हय आनी ना म्हणनासर रावूं शकता. ओके वॉलंटरी आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट हांगासर आयल्या तांकां दिसता की ते हय आनी ना म्हणनासर रावूं शकता. मनाली आनी अनिता. सो सुरवात आमी मनाली पासून करतली. मनाली तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. ओके तुका उलोवपाक खूब आवडटा? आवडटा. हां आवडटा. ओके आवडटा. आनी कार्यक्रमान भाग तूं एक्टिवली घेता अशें खुबशा? चड अशें घेयना पूण घेता. ओके आता शेवटचे पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा ते अनिता. आणि अनिता पळय प्रायस व्हरूंक जाय. ओके अनिता तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. इतली सगळ्यां बायल्यो आशिल्ल्यो सगळ्यांनी हय आनी ना म्हणलें. तुका कितें दिसता हय आनी ना म्हणल्यार रावपाक जाता आमकां? जाता न्ही. ही बेश्टी आसतात थंय गो तुवें जर हय ना म्हणूंकूच ना. ओके तूं खूब एक्टीव आसा हांगा अशें दिसता म्हाका कित्याक वदोवपासून तूंच खूब उलयतालें. आवडटा उलोवपाक? आवडटा. आवडटा. ओके आणि अशी वेगवेगळे कार्यक्रमान तूं बायलांक मोटिवेट करता पार्टिसिपेट करपाक?
करता आणि हांगासर देवळाचो तो उत्सव आसा आणि तुका हांगासर पळयल्यार म्हाका खरेंच बरें दिसता. तूं हांगासर वावुरता येता येता आणि वेगवेगळे हांगासर वाठारांतले लोक येता आसतले सो तूं कशें हांगासर वांटेकार जाता एन्जॉय करता एन्जॉय करता आवडटा तुका सगळें करपाक हें? आवडटा. आणि कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा तुका अशें आवडटा घरान कोण कोण आसता चेडूं मिस्टर काम तूच करता घरातले करता आणि त्रास येना गो काम करपाक घरातले अशें वाज बी येता केन्ना तुका म्हणजे भायलें काम आनी घरातलें काम अशें जाता तुजे कडेन जाता जाता आणि एन्जॉय करता तूं काम करपाक करता ओके खूप सुंदर तरी हांगासर आन्सर दिला आणि करता कभी हा कभी ना हाचे विनर येता अनिता वाज आनी ताका मेळटा हो स्पेशल प्रायज जो हांगा स्पॉन्सर केला आमकां मिस्टर सुरेंद्र नायक हांच्यांनी आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका थँक्यू कभी हा कभी ना आमचो रावंड बरोच इंट्रस्टींग जालो आणि अनितान बऱ्यापैकी टॅक्टफुली खेळ्ळे ते आणि प्रायज व्हेलो खेळूया आमचो फुडलो रावंड ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. खेडेकार्स सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेऊन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले पापड आणि हेर उत्पादनां मिरची पावडर हळदी पावडर कोथमीर पावडर गरम मसालो मटन चिकन मसालो लोणचे मसालो सांबार मसालो पापड आणि तरेकवार मसाले खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता नेम मारा आणि प्रायज जिका. नेम मारा प्रायज जिका हे रावंडचे पार्टिसिपंट पळोवया कोणती. माया नायक, अनुजा नायक, लक्ष्मी शिरोडकर, अक्षता नायक, दीपा नायक आणि शेवटचे पार्टिसिपंट सविता मिस्त्री. नेम मारा प्रायज जिका हे रावंडचे आमचे स पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा आणि सुरवात आमी तुमच्या पासून करूया. यो नाव कितें तुमचें? लक्ष्मी शिरोडकर. ओके लक्ष्मी खेळटली. ओके खंयचो मरे खंयचो मा तेंच्यांनी कप बऱ्यापैकी मोकले पण कपा कोणाक प्रायज नाशिल्लो. ओके फर्स्ट रावंडाक जी पार्टिसिपंट आशिल्ले आनी जांकां प्रायज मेळूंक नाशिल्ले ती पयल्या रावंडाक फुगोटाच्या रावंडाक कोणाक प्रायज मेळूंक नाशिल्लो. आणि कभी हा कभी नाची पार्टिसिपंट जेंच्यांनी हय आनी ना म्हणिल्ले पळय ती तीग जाणां याद कंट्रोल पयली तीग जाणां या मागीर कडले का तीग. ओके मिताली खेळटले पयली. उज्ज्वला. ओके 4 पार्टिसिपंट आसा आणि प्रायजीस आमची भरपूर थंय आसात. ओके सो आमी आमच्या सगळ्या ऑलमोस्ट जी पार्टिसिपंट पयलीं आशिल्ली रावंडाक तांकां आमी चान्स दिलो आणि कोणाकूच हो नेम मारून प्रायज घेवपाक जमलो ना. सो आमचे हे प्रायज सगळे अशेंच उरतले. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पळोवया ह्या रावंडाक कोणाक प्रायज मेळटा तो. आनी आमचो फुडलो रावंड आसता हटके रावंड. हटके रावंडची आयची आमची गेम हटकेच आसा आणि तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की आमी हांगासर पीठ दवरला आणि उदक. सो सगळ्यांक ऑब्वियसली कळ्ळां आसतलें की कितें करपाक जाय ते. गेम सोपीच आसा आणि सच्चे आमी सगळे आमचे जे लेडीज आसा सांगता आमकां की तांकां जेवण करपाक खूब आवडटा. सो चल म्हणलें पळोवया आज अशेंच कितें ट्राय करुया. सो आमची हटके रावंडची गेम हटकेच आसतली. पीठ तांकां कालोवपाक जाय पण ते दोळ्यार तांच्या पट्टी बांदिल्ली आसतली. ओके सो हे मातशें आमचो ह्या गेमींतलो ट्विस्ट आसा की पीठ सदांच कालयतात पण हे दोळ्याचेर पट्टी बांदून पीठ कालोवपाक जाय. आणि पळोवया ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण आसा ती. फर्स्ट पार्टिसिपंट सविता पर्वतकर, प्रतिभा गांवकर, मानसी गवंडे, गायत्री, शकुंतला नायक आणि शेवटची पार्टिसिपंट कुंदा नायक. ओके टायम आसतलो अरावंड 1.5 ते 2 मिनटाचो. ओके रेडी स्टार्ट.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. हटके राऊंडचे विनर जाता गायत्री आणि गायत्रीक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. पीठ घालूनच जालें आणि आमची हटके रावंडूय जालो. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आणि फुडलो रावंड खेळच्या पयलीं परत एक फावटी ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि रोखडीच परत येया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its doors for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. ब्रेक आमचो सोंपिल्लो आसा आणि आमच्या फुडल्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि फुडलो रावंड आसा डान्स रावंड आणि डान्स रावंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. दिपाली साळगांवकर, हेमा फट्टे, सुजाता लक्ष्मी सावंत, ज्योती फट्टे आणि अनिता नाईक. ओके, आणि कोण आसा जांकां वॉलंटरी हांगासर तांकां साथ दिवपाक जाय जाल्यार येवं शकता. माय आणि सुरा मध्ये कॉम्पिटिशन. ओके, तुजो बर्थडेचो मोठ्यान ताळयो जाली त्या आमच्या बर्थडे गर्ल खातीर. आणि अनितान सांगला की सगळीच खंय हांगासर बरी टेरिफीक डान्सरां खंय. सो पळोवया आमचो परफॉर्मन्स जो आसतलो आयचो महाशिवरात्री स्पेशल. सो आयच्या परफॉर्मन्स जे केल्ले सगळ्यांनी परफॉर्मन्स आशिल्ले सगळे तातूंतले मोस्ट एन्थुजियास्टीक परफॉर्मर आशिल्ले अनिताक मोठ्यान ताळयो दितली आमी. ती हांवें ऑलरेडी प्रायज एक घेतला. ह्या रावंडचे रनरअप जाता दिपाली आणि दिपालीक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि विनर कोण? ओके, सो डान्स राउंडचे विनर येतात सुजाता आणि सुजाताक मेळटा सुरेंद्र नाईक हांचे कडल्यान हो गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन.
ओके, सो आता वेळ झाला आमचो आयच्या भागातलो म्हणजेच महाशिवरात्री स्पेशल भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आणि चक दे राऊंडची कितें गेम आसतली ती थोड्याच वेळान पळोवया. खेळूया आमचो चक दे राऊंड. ओके, चक दे राऊंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. श्रद्धा, स्नेहा देसाय, विजया, माया, विद्या आणि शेवटचे सुनीता. ओके, गेम तुमकां सांगता कितें ती. हांगासर आमी पेन्सील दवरला आनी कॉयन दवरला. तुमी हे पेन्सील हातीन धरपाक जाय आनी ह्या पेन्सिलाची तुमकां कॉयन बॅलन्स करपाक जाय. मॅक्सिमम कॉयन्स बॅलन्स करतली ती जातली चक दे राऊंडची विनर. सेवन 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. रावा. एक 2 3 4 5 6 तुझे कितले 2 3 4 5 6 7 तुझे 7 टाय यो. ओके, श्रद्धा आणि माया मदी टाय आसा आणि पळोवया की हो टाय ब्रेकर राउंडान कोण विनर जातले ते. आणि टायम असेल तुमकां 1 मिनटाचो. रेडी स्टार्ट. टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. 1 2 3 4 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो विनर आसा श्रद्धा. आयच्या चक दे राऊंडचे रनरअप जाता माया आणि मायाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आयच्या आमच्या महाशिवरात्री स्पेशल चक दे राऊंडचे विनर जाता श्रद्धा आणि श्रद्धाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आल्तो दाबोलीम हांगासर महाशिवरात्रीच्या निमतान महादेवाच्या देवळान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. आयचो भाग खेळटना खरेंच खूब खूब मजा आयली. फुडल्या भागात रोखडीच म्हळ्यार तुमच्या वाठारात कितें तरी हटके करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हय तरी म्हण किंवा ना तरी म्हण. अजून कवी ना राऊंड स्टार्ट जावंक ना आमचो. तुम्ही मातशे अशी लागीं येत गे. खूब फुडें गेल्यान तुमी मातशे फुडें येयात. तुका प्रायज मेळा तूं येवं नाका. तुका फर्स्ट हेका मेळा न्ही. ओके, खंय गेली गो ती बॉल गो. सगळ्यांचा हात येवंक जाय असो 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 न्ही असो